ताकाच लागून की आता न्ही 2:15 सुमार जाल्या आणि आम्ही वता घरा. ऍक्च्युली घरा म्हटल्यार मा घरा वयता सावड्ड्याच आसा आमी मार्केटान आसा आता वता. तर जसं की तुम्ही माझा कालचो व्हिडिओ पळयलो जो साळवले डॅमार हांवें शूट केल्लो डॅमाचो व्यू तुमकां दाखयल्लो तो व्हिडिओ तसो बीन हांवें आतांच एंड केला आणि आता दुसरो व्हिडिओ जसो बीन स्टार्ट केला. सो सकाळी आमी घरा कडल्यान भायर सरली आमच्या घरा कडल्यान आणि कजनाक घेवन डॅमार बी गेली त्यो वचून बी येयली आणि आता न्ही आमी वता घरा आणि पावस भरपूर पडटा भायर. तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज जो आसा पळय तो येता आसतलो भरपूर असो पावस पडटा. तर मा बी जी आसा पळय ती आमची वाट पळयत बसल्या घरा कडेन की आमी केन्ना येतली काय म्हणून. तर पोटाक बी भूक लागली ती बी जेवपाक रावल्या आमकां. तर आमी आतां वाटेर आसा वता हांगा घरा कडेन वता. तर नुस्तें कितें आसा जाल्यार पळय हांगा न्ही एक कडेन होलसेल नुस्तें मेळटा. सो पळोवया थंय कितें नुस्तें आसतलें तें पळयता आणि मागीर या आमी. कशी किलो काय बरी फ्रेश आहा मरे सुंगटां. ही हाफ घाल मरे आणि हाफ म्हणल्यार 200 रुपये. सो आमी आतां तिस्कार पावपाक गेली. वयता घरा कडेन. आतां सद्याक भूक लागल्या. मा फोनार फोन करता खंय पावली खंय पावली खंय पावली करून. आतां जस्ट थंय नुस्तें घेतल्यान सुद्दां फोन केल्लो खंय पावली का म्हणून. चलात तर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान घरा कडेन पावतकीर मागीर. कितें करता गो? भाजी विकता. भाजी निवळ करता. जाई नाका मान आयतारा भाजी काडल्या. कोथमीर निवळ करतात. हा कोथमीर निवळ करता. जिती मिरसांगी निवळ करता. कितली ग ती? एक चुडी कितले सांगता तो एक त्या चुडे? 60 रुपये सांगता. हय 30 रुपयाने हाडली मागून दिसता. दीस जाला दी म्हटली. दीस जाल्यार दी म्हणा ना. परची आयतारा 30 रुपये आशिल्ले आणि आता तू रोकडो 60 रुपये कशें म्हणटा काय म्हणलें काय 50 रुपये दी म्हणपा लागला. आमी 50 रुपये नाका म्हाका म्हणलें. मागीर 40 रुपये म्हणपा लागले. हांवें म्हणलें असो दवर अशें म्हणलें ना. येवपा लागले कितें 60 रुपया बी कोथमीर घेवप बागायतदारा मेळटा पळय ना. बागायतदारा 27 रुपये हाडलेली 37 रुपीज सॉरी. मागीर घे 30 रुपये वर म्हणपा लागलो. तो आनी कॅबेजा कस करता पयलीं ना. वांगी बी तशीच 50 रुपये किलो 30 रुपये अर्द किलो खंय. हांवें म्हणलें अस कस तुमगे कॅल्क्युलेशन 20 रुपयांक पाव किलो खंय 5-5 रुपये वाडटा सगळे हेजेर. हय सर तेका अशें कसं कॅल्क्युलेशन का म्हणून तो सांगता ना 5 रुपये मोडची दिवूं पडटा. 5 रुपये लोकांक 5 रुपये न्ही काय चालता काय. तर न्ही आतां सांजची जाल्यार 5:15 सुमार आणि आमी वता मिनी वॉटरफॉलान. तर आमच्या हांगासर न्ही लागींच न्ही एक मिनी वॉटरफॉल म्हाका केलं गे तेंच्यान तो बारीक वताली खंय गो थंय तेंट्याक मातशें खोदलेलें आसतलें. हा थंय न्ही हांव केन्ना पावूना आतां. म्हटल्यार आतां इतली लग्न जावचे पयलींसून आतां सोडून केन्ना पावूच नाशिल्लें. तर आयज येयल्ली आसा न्ही सो हेका म्हटलें या अशें म्हणून दाखयता तुमकां बीन. उदक वता पयर कोणे कोणेनी खुबशे जाणांनी स्टोरीज बी घातलेल्यो त्यो पळोवन म्हाका अशें दिसलें वचया आणि तुमकांय बी दाखोवया अशें म्हणून. हांव आजून पावूना फर्स्ट टायम वता हांव. आमच्या हांगासर लागींच आसा बट स्टील हांव आजून पावूनाशिल्लें. तर वता आतां दाखयता तुमकां थंयचो मिनी वॉटरफॉल. हा वॉटरफॉल न्ही मिनी वॉटरफॉल. सो तुमी बी पळयात म्हाज्या वांगडा. आणि सो पयलीं न्ही ह्या सायडीच्या काजूच आसताल्यो रस्तो बी नाशिल्लो. आतां जेन्ना सावन हांगा असो रस्तो जाला पळय थोडी थोडी अशी घरां बी जावपाक लागल्या. तर कजनाच्या न्ही हे सायडीच्यान रेस्टॉरंट आसा. तर तेच वॉटरफॉल आणि त्यांच्याच हितून येता तो प्रायवेट जागो आसा त्यांचो स्वताचो. सो तेंच्या हितूनच तो न्ही हे आसा वॉटरफॉल. सो तो दाखयता तुमकां. तेंच्या थंय रेस्टो बी आसा आणि तेंची गेस्ट हाऊस टायप बीन केला. म्हळ्यार काजू आसा न्ही तेंचे फार्म हाऊस टायप गेस्ट हाऊस न्ही फार्म हाऊस टायप. सो हे पळय फुडें तुमकां दिसता पळय खंय वता तें उदक. तेंगे भितरल्यान वयचें पडटा खंय न्ही. हे कजनाले लोटस व्हॅली फॅमिली रेस्टॉरंट.
हांगसरल्यान हो पळय वॉटरफॉल दिसता, मिनी वॉटरफॉल. चला दाखयता. सो आपण हो वयता मुखार वाट दाखोवपा आमकां. यो रे पांय वयता खंय भितर आं मातयेन. हे मुंगरता हांगा इतल्याक वयता कार मुखार वचून. सो हे तेंचे फॅमिली रेस्टॉरंट आणि रेस्टॉरंटाचो व्यू हो सगळो. मिंडियान रयल्या का भाभीन रयल्या गे? हय. आनी हें कितें तळें हांगसर हें पळय तळें पळय रे. तें उदक वचून थंय बसता तें. हां हांगसर बरें येता पळय उदक निव्वळ पळय झऱ्याचें उदक. कोंगी करपा येयल्ल्या भशेन. कितली वॉटरफॉल वता पळय. हां हांगासर पळया कितलें उदक वता, त्या सगळ्याक उदक वता. हय डीप आसता. आनी उदक ह्या सायडीच्यान अशें सरून हांगा उदक मेळटा. हां हय. असला आवाज पळय. स्लो आं. छत्री घेवन वॉटरफॉलार कोण वयता? त्या थंय वचप, थंय सॉलिड आहा. एक्चुअली तू हांगा खूब वचपाक आसता. हे ना गो बाबा उदका चड म्हाका चड भंय दिसता. ते बरें उदक वचता सगळ्याक. दुसरी कडेन वचता पळय. एक्चुअली वयर वचपाक मेळटा. हां मोट्यान वयर वचपाक मेळटा. हां वयर वचपाक मेळटा. आयकलें आनी वयर वचपाक मेळटा. फातरां आमगे बारीक बारीक एन्जॉय करता. चपले धुत गो. आय थिंक बस एंड नाव. कितें 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 वा कपडे बी बरे उगोवपा म्हणटा. आय थिंक तांबडी सुरला. कितली क्लीन पळय सारकें झऱ्याचें. सो मस्त. एक्चुअली न्ही हांगसर वयर बी वचपाक मेळटा ते सायडीच्यान.
कांयच आवाज येवपा ना. तूं तुगे सत्री घे. सो हे पळयात हांगासर वॉटरफॉल. तर आमी आतां वता. हांव भिजलें सगळें आनी पावस ना बट मोदी मोदींनी मातसो मातसो वारो मारता. तर वता आमी. बाय बाय टू वॉटरफॉल. मी पळयलो काय येता. बाय बाय टू वॉटरफॉल म्हणटा. फुलफुला सत्री इची मागेली. मा सांगता बरेच छोटुले अशे वॉटरफॉल थंय. सो आनी उदक न्ही सगळें तशें त्या वाटेच्यान देवन थंय वता जें तुमकां तळें दाखयलां पळय न्ही थंय. तर वता आमी आतां. एक्चुली न्ही ते कजनाले फॅमिली बार एंड रेस्टॉरंट आसा पळय न्ही थंय कस्टमर आसा. नाजाल्यार तुमकां थंय बी व्हरून दाखयता आशिल्लें हांव थोडेशें कितें. तेगेले कस्टमर आसा. सो लोक मागीर अनकम्फर्टेबल जाता न्ही ताका लागून अशें करून शूट करप बरें जायना. ताका लागून वचना. वॉटरफॉलार पांय धुवपा येयला म्हाका म्हणटालो मरे. वॉटरफॉलार पांय धुवपा येयला. माय पळय दाखयता कशें करून धुवप ते पांय. थंय खदुळाच खरें हांगा यो खंय. नवीन नवीन उदक यात्रा थंय. हे पळय येयले बिंदिया. बिंदी येयले. आपल्या काडनाका आपल्या कपडे बरे घालना म्हणटाले. आमी न्ही तेरो काडपाक वयता आतां. काजूची कळमेर न्ही तेरो आसा खंय. आतां खुबशे जाणांक कळमेर म्हणल्यार क्वेश्चन पडटलो. कळमेर म्हटल्यार जेचेर काजू मळटात रोस बी काडटा पळय ताका आमी कळमी म्हणटात. सो ते कळमे कडेन तेरो आसा खंय. तेरो आनी कितें भाजी आसा ती पळोवपाक वयता. तर हे बाबूचे म्हळ्यार कजन जो आसा पळय न्हू तेंचेच सगळे काजू आनी हे काजूंकूच तेंचो तो वॉटरफॉल आसा. तर हे पळयात थंय तेंचे रेस्टॉरंट आनी अशी वाट वचपाक रस्त्या सायडीच्यान. इफ सपोज तुमकां बारीकशें कितें सेलेब्रेशन एंड ऑल करपाचें आसा न्ही जाल्यार तांकां सांगल्यार ती जेवणाची बी ऑर्डर घेतात हांगसर. जे कितें बारीकशें अशें सेलेब्रेशन पार्टीज बी कितें आसा जाल्यार ती करता. आतां ताका ऑर्डर आशिल्ली ताका लागून ते येवना म्हळ्यार कस्टमर आशिल्ले. आतां तेजेर रांदून जालें. सो ते येयला आमच्या वांगडा. थंय कुत्रे आसात पेटे ताका लागून ताका घेवन येयले आमी. पळयात सगळे आजू बाजू. हांगच्यानीच वयता हें सगळें उदक. हें पळय थंय तुमकां दाखयल्लें पळय उदक वॉटरफॉलार. सो हें पळय अशें करून हें बारीक बारीक व्हड टायप आसा ल्हान ल्हान अशें त्या सायडीन एक आसा. सो आनी मुखारल्यान थंय बीन आसा दाखयता तुमकां. कोणी सकाळी गो बरें शेतां आयिल्ल्या भशेन. तूं खंय वयता रे आमच्या वांगडा. हांव वाट दाखोवपा येयला. हय रे दोगांक काळू आणि ब्लॅकी. कितें रे भितर मरे तूं. हां गो नीर पिवपा. हांवें निऱ्या लागून विचारलेलो तो आपय म्हाका. सो ही पळयात हांगासर कळमी अशें मशीन आसता. तो मशिनांनी तुरमण घालप आनी घुंवडावप आनी तितले मागीर रोस एक कडेन पडटा आनी वेस्ट एक कडेन पडटा. तो वेस्ट जो पडटा पळय न्ही तो आनी मागीर सगळें स्टॉक करप आनी अशें करून फातरापणां शिजोवपाक घालप. हेचे दोनी फातरापणां तुमकां काळे दिसता पळय ते अशें करून बांदप आनी ते रोस आसा पळय ते हितूंतल्यान पडटा पायपांतल्यान भायर आनी आयदन लावप आनी मागीर तो एकठांय करप. सो आमी हेका काजू हें म्हणटात कळमी अशें आसता आमच्या हांगा.
तर आता न्ही आमी थंगच्यान येवन बसली. जे पळय तुमकां दाखयल्ले पळय न्ही शूट करून त्याच्या नंतर आनी मागीर कांय शूट केलेंच ना. व्हडलो हय कसलो पावस येयलो सामको व्हडलो असो. गरम चाय की प्याली आणि कोई उसको पिलाने वाली नाका. तर मागीर न्ही थंय पावतकीर भरपूर पावस येयलो. म्हळ्यार आमी थंय जे उदकांतल्यान येयल्ली पळय न्हू थंगच्यान मागीर वयर येयली रस्त्यार पावता म्हळ्यार असलो पावस वारो बिरो मारून सत्री बित्री वचपाक लागल्यो. सो सगळी वयल्यान सकयल म्हळ्यार भिजली. हो येवन आशिल्लो हांव बिंदिया आनी आमी तिगूय जाणां आशिल्लीं न्ही. हो गाडयेन बसून आशिल्लो सुसेगाद. असलो पावस सगळी भिजली. तर न्ही तेरो काडलो थंय थोडोसो. हेका लागून तुमी म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केल्लो न्ही की तेरो जाय म्हणून माली रेसिपी तेका लागून बसले हांगा. तर तेरो जाय मान तेरो काडून हाडला भिजत तुमकां लागून. आतां तेऱ्याची रेसिपी जी आसा पळय ती फाल्यां येतली. म्हळ्यार फाल्यां जो आसा पळय व्हिडिओ शूट करतले फाल्यां सोमार न्ही. आनी आमी आतां च्या पिता. खंय रे पिलो रे च्या पिता. तर च्या बी पिवन घेता आमी. आनी हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. इलेक्शनार रावला बाय म्हणजे. आणि थंय व्हिडिओ चालू